नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. गोवा डेअरीच्या स्कॅमाच्या चौकशेचो सरकाराचो आदेश. कॅटल फीड आईस्क्रीम प्लांट, फिल पॅक मशीन, नोकर भरती, भायल्या दुधाच्या खरेदी व्यवहाराच्या चौकशेक नेमलो सीए. 3 सप्तकात रिपोर्ट. सरकार वडोवपाचे यत्न काँग्रेस करिना. सरकारातल्या आमदारांकूच दिसता सरकार हारता. काँग्रेस म्हणटा मायनिंग कामगारांचे बेकारीक सरकारूच जबाबदार. जमनी वेळा कसिनोंची 5 पट वाडयल्ली लायसन फी. 50 ते 75% देवयात, नाजाल्यार लायव्ह गेमिंग करूंक दियात. कांदोळेची कसिनो ग्रँड सेव्हनाची मागणी. ऑफशोर कसिनोंचेर आरोप. केएलईचो टायअप. कॅन्सर पेशंट जीएमसीत धाडटली. केएलईत बुधवारच्यान जीएमसीत ओपीडी काउंटर. हॉस्पिटलांचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटांचे अर्ज मारले भायर. मिनाचो ट्रेडर इम्रान खानाक हायकोर्टात थाकाय. फ्रीज बँक अकाउंटांतल्यान 3.5 कोटी काडपाक मान्यताय. 3 म्हयन्या भितर आरोपपत्र घालपाचो एसआयटी मायन्साक निर्देश. आणि विजयगड आंतर मीडिया क्रिकेट सर्त हेराल्डान जिखली. फायनलीत मारले तरुण भारतात. स्पोर्टिंग क्लब द गोवा जीएफए प्रोफेशनल लीगात वस्ताद. गोवा डेअरीच्या कथित स्कॅमाची चौकशी करपाचो आदेश सरकारान दिला. डेअरीतल्या भानगडींचे चौकशीची जबाबदारी सीए यतीश वेर्णेकाराक दिल्या. कॅटल फीड प्लांट, आईस्क्रीम प्लांट, फिल पॅक मशीन, नोकर भरती तशेंच भायल्या दुधाचे खरेदीत डेअरी बोर्डाचो दुबावीत कारभार प्रुडंट फाटलो कायदे एक्सपोज करताले. चौकशी तेच दिशेन चल्ल्या. 6 प्रकरणांची चौकशी 3 सप्तकां भितर पुराय करून रिपोर्ट दिवंक सांगला. गोवा डेअरीतल्या कथित आर्थीक गैरव्यवहारांची चौकशी करपाचो आदेश गोंय सरकारान काढला. गोवा डेअरीत वता वता त्या व्यवहारांनी स्कॅमा चल्ल्यात म्हूण कितलो तेंपूच आरोप जाताले. प्रुडंटानूय कांय दुबावीत गजाली लावन धरिल्ल्यो. सद्याक 6 प्रकरणांची चौकशी करपाची जबाबदारी सीए यतीश वेर्णेकार समितीक दिल्या. 5 फिलपॅक मशिनां खरेदीची चौकशी, आईस्क्रीम प्लांट मशिनरी खरेदीची चौकशी, भायल्यान दूध हाडून स्टाफाक चेक दिवपाचे प्रकरण, कॅटल फिडाक लागपी कच्च्या मालाचो वेव्हार, नवो स्टाफ घेतना नेम मोडपाचे प्रकरण, नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डान दिल्ल्या फंडाची चौकशी. गोवा डेअरीच्या ह्या प्रकरणाची चौकशी 3 सप्तकात पुराय करून सरकाराक रिपोर्ट दिवचो म्हूण सांगला. प्रुडंटान ह्या 6 प्रकरणांतल्या चडशा गजालींचेर फाटली 1.5-2 वर्सां लागून खासा रिपोर्ट सिरीज केला. निमाणे आतां ताची चौकशी करपाची सरकाराक बुद्ध जाल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. काँग्रेस सरकार उडोवंक सोदिना. उडोवपाचे आशिल्ले जाल्यार केन्ना उडोवपाचे. सरकारांतल्या कांय आमदारांकूच खंय सरकार हालता कशें दिसता. मनीसपण म्हूण विधानसभा अधिवेशन फुडें धुकलूंक आमी तयार जाल्ले, पूण आतां उरिल्लें अधिवेशन घेवपाचें नांव ना म्हूण काँग्रेस उलयता. मायनिंग कामगारांच्या बेकारीक खंय सरकारूच जबाबदार. सरकार हलोवपाचे आशिल्ले जाल्यार आदींच करता आशिल्ले. पियुष गोयलान डायरेक्ट आमकां म्हटलें की तुमी मायन ओनराची दलाली करूंक येतात काय म्हणून तुमकां भितर उडयतलो म्हणून. आनी काल तो कितें म्हणटा अशें म्हणूंकूच ना. तुमचो लिडर 10 येवचो सोडून 11 येयलो, 11 वांगडा आहा, हांवूय आसा. हें सगळें सोडून जेन्ना हो डेलिगेशन परत गोंयांत येयलो तेन्ना परत तेणें सांगलें की पियुष गोयलान एपॉलॉजी माग केली म्हणून आपल्या कडेन आमचे कडेन. तेणेंच उलयना. जेन्ना 4 दिसांनी तो सांगता एपॉलॉजी हें केली म्हणून पियुष गोयलान, आनी काल तो उक्ते खोटे उलयता की तशें म्हणूंकूच ना. तुमचेच लिडर सारकें ना म्हणून राणे साहेबाक आमचे सिनियर म्हणटा. सो हे BJP वाले कशे तरेन खेळटात आनी लोकांचे मायनीच्या हेज्या प्रमाणे म्हणा की बाकीच्यो गोश्टी. नितीन गडकरीन ताका सांगलां तुका ती मायनीचें डेलिगेशन घेवन प्लेस करूंक जायना, वायट धरूं नाका म्हणून. बरोसो आदवोगाद बीन काडान बरोसो घेवन येयात उलोवंक म्हणून. आमी निळकंठ हळर्णकर वचोंक ना, बाबू कवळेकर वचोंक ना, आमी गोवा स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून गेले.
ऑल पार्टी डेलिगेशन असेंब्लीचे गेले ते रिप्रेझेंटींग गोवा. गोंयचो इन्सल्ट ताणें केला, हेंच्यांनी सुद्दां मागोवंक जाय गोंयचो इन्सल्ट केला म्हणून. आमचो करूंक ना. आमी थंय कोण न्हू त्या टायमार. हेका स्वताक सर्टिफिकेट दिली, आमचो इन्सल्ट केलो तुमकां भितर उडयतले म्हणून. आनी काल तो सांगता की ना तुमचोच लिडर लेट येयलो म्हणून. तशें राणीक खबर नासली. राणीचो चेडो आसलो भितर, पूण ताणें सांगूंक नासतलें अशें जालां म्हणून. मायनिंग कामगारांचे बेकारीक खंय सरकारूच जबाबदार. अर्दवट सोडिल्ले विधानसभा अधिवेशन परत केन्ना. काँग्रेस म्हणटा लायटीची बिलां देंवयात, लोकांक त्रासांत घालूं नाकात. सरकार अस्थिर करपाचो काँग्रेस पार्टी करता म्हणून, पूण काँग्रेस पार्टी सरकार अस्थिर करपाक, सरकार उडोवपाचो कांयच प्रयत्न करना. आयज म्हाका दिसता तेंचेच आमदार, सरकारा भितर जे आमदार आसात ते नाखुश आसले कारणांनी, अशेंच डेव्हलपमेंटाच्या आदाराचेर आनी खंयच्या आदाराचेर जे नाखुश आसले कारणांनी तांकां दिसता आसतलें हें अस्थिर सरकार आसा, पूण काँग्रेस करता म्हणून. काँग्रेस अस्थिर सरकार करना. काँग्रेसान आज पर्यंत ते प्रयत्न केल्लो जाल्यार येन्ना पर्यंत गव्हर्नमेंट पडटा आसलें, पूण आमी प्रयत्न केलो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.